जेन्ना न्यू फायनान्शियल इयर स्टार्ट जाल्लो आसा जी गृह आधार आनी खंय ज्यो गव्हर्मेंट स्किम्स आसा थंय तांकां इनकम सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करपा पडटा फ्रेश ह्या फायनान्शियल इयराची. आनी तेन्ना आमी पळयता की कितलोसो लोक लायनीन रावन कितले वर काडटात इनकम हें करपाक सर्टिफिकेट मेळपाक. पयलीं सद्या रिपोर्ट घेवपाक, रिपोर्ट बरोवपाकूय बी मार्केट इन्स्पेक्टर कमी आसा, लायन लागता आनी तेंचेरूय बी लोड येता सांगपाक दोग जाणांचेर तें जायना समजलें. सो ह्या टायमार पयलीं सद्या एडिशनल हँड्स दिवन जाता तितली बेगीन इनकम सर्टिफिकेट इशू जाता तशी. आनी एट द सेम टायम जेन्ना हें करतात एडिशनल तूं रिपोर्ट बरोवपाक हें घेता ते भाशेन प्रिंटींग करपाकूय बी आनी प्लस कॅश कावंटराचेरूय बी, कित्याक कॅश कावंटराचेरूय बी आतां न्यू फायनान्शियल इयर जेन्ना चालू जाता थंय लायनी लागता. कोण आपले ट्रेड लायसन्स भरपा येता, कोण हावस टॅक्स भरपा येता आनी त्या टायमार थंय बी व्हडले व्हडले लायन लागता, समजा लांब लांब लायन लागता. सो त्या टायमार म्युन्सिपालिटीन मातशें स्ट्रीम लायन करचें, एडिशनल मॅन पावर घालून दुसरे सेक्शनां जे कोण येना चड लोड ना त्या सेक्शनांतले काडून ह्या कामाक लायले जाल्यार मातशें लोकांक एक कन्विनियन्स जातलें इतलें आमकां दिसता. Today I have earlier issuing the income certificate. There is huge crowd public of our Margao Municipal Council. Then I deputed 4 market inspector to dispose all the income certificate received from this. The morning session it was very crowded. Now 3:30 all the income certificate which was public applied today has been cleared today. Tomorrow also I deputed 4 market inspector till 9:30 to dispose all the income certificate received from tomorrow. From tomorrow I will say that today it is observed that there are huge people are there. So tomorrow we will expedite as possible.